Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जेजू, जय जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आम्ही ऐकाया संसाराची देसवाट या विषयात आम्ही थोडेच ऐकूया. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द सवे देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियालो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी सुरूपायाचो रचलो. ताणें आमकां हांगा बऱ्या भलायकेन जिवीत जिवंक ताच्या सर्गींच्या राजाक पावंक म्हूण ताणें आमकां हांगा रचलो, संवसारांत रचलो. ताणें आमकां मरण दिवंक ना, आमचो नाश जावंक आशेव ना, अस्तित्वांत आमी आसचे खातीर ताणें आमकां रचलो. तरी आमी ह्या संवसारांत आमच्याच येवजण्या घालून आमच्याच सुखा खातीर, आमच्या संतोशा खातीर आमी जिवन आसा. पूण इस्रायेल प्रवादाक त्या काळारच देवान उगडापें केल्लें संवसाराची देसवाट. देवान ताका इस्रायेल प्रवादाच्या काळारच हें उगडापें केलां. आनी सर्वेस्पर देव कितें सांगता आमी आयकुया. पळया, सर्वेस्पर पृथ्वीची देसवाट करता आनी ती एक आराणें करता. वय आज आमच्या मध्ये एक मारेकार पिडा आयला आनी सगळ्यांनी आराणें जाला. काळोखच पडला, सगळो संवसार काळोखान बुडला. लोकांक कितें करचें समजना, कशी ही पिडा धांवडूची या कशी ही पिडा बरी करची म्हूण समजना. लोक सगळो कांटाळ्ळा आनी खंयचेंय केल्यार बरें पडना, कितेंय केल्यार बरें पडना. आनी तो तिचें रूप बदलिता आनी तिच्या निवास्यांक शिंपडायता. आज संवसारांत असो काळोख जाला की लोक समजूंक शकना, पळोवंक शकना या चिंतूंक शकना. तसलो काळोख आज लोकां मदें आयला. कित्याक आज आमचेंच येवजण आमी घालून चलता, आमकां जाय तशें आमी चलून आसा, देवाक आमी विसरून आसा, देवा थंय आमी पयस वचून आसा आनी तिच्या निवास्यांक तो शिंपडायता. आज आमकां सगळ्यांक संवसारांत हर एक कडेन, संवसाराच्या मुल्यांनी, हर एक देशांनी, हर एक गांवांनी, हर एक शहरांनी आमकां शिंपडायला. लोक तांच्या गांवांक वचूंक आशेता पूण तांकां वचूंक मेळना. आज काम नासतना, कंपन्यो बंद जावन, कुली नासतना लोक तडपडटा. खावंक जेवंक नासतना, भलायकेन सारको नासतना लोक आज कश्टांनी पडून, थोडो लोक मरून आसा, थोडो लोक पोटाच्या भुकेन वळवळून आसा. सगळ्यांची गत एकच जावंक पावतली म्हणटा सर्वेस्पर. सगळ्यांची गत एकच जावंक पडटली. तो शिकलो जावं या अशिक्षीत जावं, ग्रेस जावं, दुबळो जावं, बुद्धवंत जावं ना बुद्धवंत जावं, खंयच्याच तराचो मनीस असल्यार तो सगळ्यांक एकच तराची गत येताली. सामान्य मनशाची तशें याजकांची, चाकरांची तशें धनियांची, चाकरणीची तशें धनिनीची, विकतें घेतल्यांची तशी विकतें दितल्यांची, रीण दितल्यांची तशें रीण घेतल्यांची, वाड घेतल्यांची तशें वाड दितल्यांची. सर्वांची परिस्थिती एकच जावंक पावतली. कशें पावस हर एकल्यांचेर वता, दुबळ्यांचेर, ग्रेस्तांचेर, शिकिल्ल्यांचेर, शिकानातलेल्यांचेर
खंयच्याय तराचो मनीस आसल्यार ह्या बऱ्या ग्रेस्कायेच्या बिल्डिंगांनी रावतल्यांचेर ह्या फुटपाथेर रस्त्याचेर न्हिदून आसल्यांचेर सर्वांचेर पावस वता. तसोच सुर्याचो उजवाड हर एकल्यांचेर पडटा. तशें हर एकल्यांची गत तीच जातली. पृथ्वीची देसवाड जातली, सारकीच देसवाड जातली. आज पृथ्वीची देसवाड जावन आसा. कोणाक कितें करचें म्हूण कळना. सगळो बुदवंत लोक सयत घाबरून तांकां आज वखद सोदून काडूंक सयत जायना. तितले ते मंदामत जावन गेल्यात. ती लुटून वतालीं, सारकींच लुटून वतालीं, हर एकलीं लुटून वतालीं. कित्याक आमी देवा थंय आज पयस गेल्लीं आसा. देवाची आमकां वळख ना, देवाची आमकां भिरांत ना, देवाचो आमकां मोग ना. तशें जावन आज आमचो एकामेकाचो मोग शेळला आनी ती सगळीं लुटून वतालीं, सारकींच लुटून वतालीं. कित्याक सर्वेस्परांनी हें उतार उच्चारला. हे सर्वेस्परानूच दिल्लें उतार जावन आसा. कित्याक पृथ्वी विळाप करता आनी भावता. आज सगळी पृथ्वी विळाप करनासा, रडून आसा, रुदान करनासा आनी सगळी भावून आसा, हुस्क्योन आसा, कांयच करूंक शकना. संवसार झरता आनी भावता. संवसार सगळो आज झरून गेला. खंय गेल्यार लोकांक खंय वचूंक उपाय नात. तांच्या कडेन खंयच्योय सवलती नात. सगळ्यो सवलत्यो बंद जाल्यात आनी सगळे भावून गेल्यात, सगळे निराशी जाल्यात. आकाश आनी पृथ्वी सयत झरता. आकाश मंडल आनी ही भुमी पृथ्वी सगळी झरून वताली म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक आज आमी देवा थंय पयस जाल्ल्या त्या खातीर. आनी जाणवायेच्या बुकांत अशें बरयलां, अवस्वरी 1 वळ 12 हांवन तुमच्या चुकी बरी जिणे वरवीं मरण मागून घेनाकात. तुमच्या हाताच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. वय आमच्या आज दादोसकाये खातीर, आमच्या संतोशा खातीर, आमच्या चुकी बरी जिणे वरवीं आमी आज हांगा मरण मागून घेता. एमकोणाची वाट आमी सोदून आसा. सर्गींची वाट आमी सोडला. कित्याक एमकोणाची वाट सुडाळेची वाट जावन आसा आनी सर्गींची वाट जावन आसा अशीर वाट जावन आसा. पवित्र पुस्तकान बरयल्लें जा, अशीर वाट सोड लोक सुडाळेचे आनी दुसऱ्या वाटेन तो चलून वेतालो. तुमच्या हाताच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. आमच्या हाताची कृत्या आमकां आज मान आयिल्ल्या बरी आमी चलून आसा. मान आयिल्ल्या बरी आमी आमची कामां करन आसा. देवाच्या योजनांक खाल जायनासतना आमचीच योजना घाल आमी आज संवसारान चलून आसा. तशें जावन नासाचें कारण तुमी जायनाकात म्हणटा. कित्याक देवान मरण रचूंक ना. जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न ना. देवान मरण आमच्या बसत रचूंक ना. कित्याक ताणें ताच्या सारक्याचो आनी ताच्या स्वरुपाचो देवान आमकां अस्तित्वांत म्हणजे ह्या भुमीत आमी जिवच्या बसत ताणें आमकां रचलो. आनी आमी आज आमचीच वाट धरून चुकून गेल्या. जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न होय. आज कसो जेजू क्रिस्त ह्या सडवणदार जिवो आनी जिवीत दिवचो देव आसा, तशेंच आमकां ताणें जीव दिला आनी जिवीत दिला. अस्तित्वांत आसच्या खातीर ताणें सगळें रचलां. सगळे ह्या भुमींत वाचच्या खातीर, उरच्या खातीर आनी जीव जोडच्या खातीर ताणें हांगा रचला. संवसारांतले हर एक जिवी, हर एक वस्तू आनी सांगाताच मनशांक ताणें सगळें हांगा रचला. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली. ताचे थंय नासाचें वीख ना. संवसारांत देवान आमकां रचतना भलायकेन रचला. ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचेच आमकां रचला. ताचे थंय नासाचें वीख ना म्हणटा. पूण आमचे थंय आमी आमकां खुशी आसल्या प्रमाणे हांगा जिवन आमी आमचे थंय ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत आमच्या जिवान आमी वीख भरून घेतला. ते वीख आमी काडून उडोवंक आसा. वीख म्हणजे आमचे थंय आसची पातकां. ही पातकां आमी आमच्या कुडीक, आमच्या जिणयेंत, आमच्या आत्म्यांत आमी भरून दवरल्यात. पृथ्वेर एमकोडाची पदवी चलना. ह्या पृथ्वेर एमकोडाची पदवी चलना. कित्याक देवान रचलेली ही पृथ्वी आनी जिव्यां बसत जीव दिलेली ही पृथ्वी जावन आसा.
तशें जावन सैतानाची कामां या सैतानाची खंयचीय पदवी हांगा चलना. कित्याक आमी देवा समा आसल्यार देवा संगी आसल्यार तो एमकॉडाची पदवी चलोवंक दिना. कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना म्हणटा. प्रामाणीकपण देवान आमकां मोग शांती समाधान दिला. तो मोग केदाळच हांगा मरना. तेंच जावन आसा देवान दिल्लें आमकां प्रामाणीकपण. कित्याक तो आमचे थंय बिरमत पावता आनी आमकां प्रामाणीकपणान चलोवंक तो आशेता. आतां इसायाच्या ह्याच बुकांत 24:5 परतन मुखार सरया. पृथ्वेच्या निवासांनी आनी अपवित्र केल्या कित्याक तांणी नियमाचें उल्लंघन केलां. पृथ्वेच्या निवासांनी ती अपवित्र केला. आज आमी आमच्याच मोती गेल्ल्या बरी आमी जीवन ही पृथ्वेच्या निवासांनी म्हणजे आमी सर्वांनी ह्या पृथ्वेन कोण सगळे जियेतात, खंयच्या तराचे मनीस आसात, खंयच्या टायपाचे मनीस आसात, सगळ्यांनी ती अपवित्र केला म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक तांणी नियमाचें उल्लंघन केलां. आमी ह्या नियमाचें उल्लंघन केलां, देवाच्या उपादेशांचें उल्लंघन केलां, देवाच्या कायद्यांचें उल्लंघन केलां, देवाच्या योजनांचें आमी उल्लंघन केलां. आमची योजना घाल आमच्याच कुशेक जाय जाल्यार आमच्या स्वार्थाक जाय जाल्यार थंय बरी आमी जिवन आसा. आज्ञांचो तिरस्कार केला, देवाच्या आज्ञांचो उपादेशांचो आमी तिरस्कार केला म्हणून देवाचे उतर सांगता. आनी सस्नीक सल्लो मोडला. देवान आमकां दिल्लो सस्नीक सल्लो आसा तो केदींच मरण जावच्याक जेजू क्रिस्तान तो सल्लो केल्लो. तो सल्लो आमी मोडला देखून शिराप पृथ्वी ग्राशीत आसा. आज आमच्या मदें शिराप देवाचो शिराप पडला आनी आमी तो शिराप ग्रासून घेवन आसा. सगळ्यांनी पिडा वाडला. हर एक गांवांनी, हर एक देशांनी, हर एक घरांनी म्हणल्या बरी ही पिडा वाडला आनी आमकां कांयच करूंक आमी शकना. अशी पिडा वाडला की मनशाक मनीस मेळना जाला, मनशा कडेन मोग दाखयना जाला, मनशाक मनीस एकामेका संतोशान खुशेन उलयनाशें जावन आमकां आज ही पिडा वाडला. आनी तिचे निवासी आपल्या अपराधाचें फळ भोगते आसात. आज आमी तो फळ भोगते आसा. एकामेका आमी मेळूंक शकना. आमच्या मंदिरांनी वचून आमी मागण्यो करूंक शकना. हर एक तराची पिडा वाडला. दुसऱ्या तराची पिडा सगळे येते आसात. भूकंपणी जावन आसात. झुजांक तयार करना आसात. आनी मारेकार वारी ह्या संवसारांत येवन आसात. ही सगळीं देवा थावन आमकां एक टायपाचो शिराप म्हणून सांगयत. देवाचो शिराप वाडला कित्याक आमी देवाक आज मानून घेना. देवा थावन हांव पयस सरलेलीं आसा. देखून पृथ्वेच्या निवासाचे भस्म जावन येता. पृथ्वेच्या निवासाचे आज भस्म जाला आनी थोडेच वांचून उरतले आनी थोडेच वांचून उरतात. आज ह्या पिडे निमती, हर एक कश्टा निमती, हर एक वायट करणे निमती सगळे नाश जावंक पावला. पृथ्वेचे हर एक शहर, हर एक देश, हर एक गांव सगळो नाश जावंक येयला. लोकां कडेन आज दुडू ना. कश्टांनी लोक जिवन आसा. संतोष ना, शांती ना, समाधान ना. केदाळा पिडा येता की केदाळा भायर गेल्यार आमकां पिडा येता की भितर येतालो, घरा भितर येतालो तो पिडा घेवन येता की म्हणजे आमकां एकच खंत जाला. जेरे इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी 29 पळया. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 29 आनी वळ 9. विस्मीत आनी झींट मारलेले जाया, तुमकांच कुरडे जाया. वय आज आमी ह्या संवसारांतल्या हर एक वायट कामा खातीर आमी झींट मारलेले जायचे आनी आमकांच आमी कुरडे करून घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आसा. बेबदे जाया पूण दाकां सोरो पियोन न्हय. बेबदे जावंक जाय, आमी दाकां सोरो पियोन न्हय. लकात चला पूण आमालाचे पियोन घेवन न्हय. बेबदे जाया पूण दाकां सोरो पियोन न्हय. आज आमी दाकां सोरो पियनासतना देवाच्या ज्यो योजना खाल चलून देवाचे उपादेश पाण, देवाचे कायदे पाण, देवा कडेन मागून आमी बेबदे जावंक आसा. पूण सोरो पियोन न्हय. आनी लकात चला
देवाक आज किर्तनां गावन अर्गां दिवन आमचे थंय स्तुती गायनां गावन आमी देवाचो पवित्र आत्मा स्विकार करून आमी आज लकत लकत चलूंक जाय आनी देवाक आमी सदांच अर्गां दिवंक जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. दाकासरो विळाप करता दाखवाल बावता, दाकासरो विळाप करता आनी दाखवाल बावता. आज ह्या संवसारान आमी एक दाखवाल जावन आसा आनी ती आमची दाखवाल आमच्या काळजांतली ती सगळें चिंताप आज बावून गेला. संतोश भरीत आसलेली ती सुस्कारतात. वय इतले वासान थावन इतलो तेंप थावन इतले दीस आमी संतोशान जिवन आसलां, खुशयेन जिवन आसलां. आमचे थंय पयशे आसले, दुडू आसले, आमकां कशें जाय तशें जिवन आसलां. पूण आज सुस्कारता. घुमटाचो उल्हास भरीत नाद मनो जाला, घुमटाचो उल्हास भरीत नाद. आमची आज काजारां बंद जाल्यात, आमचे उल्हास भरीत पार्ट्यो बंद जाल्यात, सगळें बंद जालां. आमी संतोशाचे घुमटान नाच नाचचे सगळें बंद जालां. बारां बंद जाल्यात. व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी चलच्यो आज कामां बरां बंद जाल्यात, सगळीं बंद जाल्यात. आज घुमटा नाच घालून आमी नाचप, आमचो नाच बंद जाला, सगळो बंद जाला. उत्सव चलयतल्यांचो आवाज बंद जाला. उत्सव चलयतले सगळे आज थंड पडल्यात. सगळे तांचे संस्थे, तांचे कंपन्यो सगळे बंद दवरल्यात. आनी आज लोक सगळो खंतीन बुडला. किन्नरेचे उल्हास भरीत नाद मनो जाला. किन्नरेचे बँड DJ म्हणचे आसले किन्नरेचे नाच सगळो आज बंद जाला. कित्याक आज ही पिडा आयला. एकामेका थंय खंय आमकां ती पिडा येता की आमी खंय मरता गी म्हणून आमकां खंत जाला. गितां गायतना दाकासरो ती पियोवची नात, आमाराचे पियोन घेतल्याक ते कोडू लागतले. आतां आमकां इतले कश्ट आयल्यात की आमकां ते ह्या संवसारांतले टेंशना निमती, ह्या संवसारांतले चिंतपा निमती आमकां आज सोरो थोड्यांक पिवंक नाका जाला. पूण देवा थावन जाल्यारय आमी पयस आसा. देवाक लागीं सरना. आमालाचे पिवन येतल्यांक ते कोडू लागला. ते कोडू जातलें कित्याक आमचे थंय आज खंयचेय एक उत्सवाचें या खंयचेय आमच्या मोतींत ह्या काळजान आमी संतोश भोगच्या तसलीं कसलींच कामां आमच्यान आज करूंक जायनात. सगळे टेंशनार आमी आसा. घुस्पा गोंदळाचे शहर कोसळून पडलात. घुस्पा गोंदळाचे सगळे शहर, ह्या पृथ्वीचे सगळे देश कोसळून पडल्यात. कितेंच करूंक शकनात. हर एक घराचें दार धांपलां. हर एक आमच्या घराचें दार धांपलां. आमकां आज खंय थावन पिडा येता की म्हणून आमकां भायर वचूंकच कश मारल्यात. हर एक शहराचे दरवाटे, हर एक रस्त्यांची सगळ्यांनी बंद करून दवरला. हर एक हायवे, हर एक गल्ल्यांचे सगळे बंद करून दवरला. कोणाकी मेळूंक वचूंक ना, कोणाकी भायर येवंक ना. आज कश्टांचे वावराचो फळ आमकां मेळना. आमकां खंय गेल्यार वावर ना, आमचे थंय दुडू ना जाला आनी सगळें आज भिरांतेन भरला. भितर सरूंक कोणाच्यानूच सकना. भायर भितर आमी वचूंक सकना. खंयच्याय कामांत आमी भितर सरूंक सकना. दाकासऱ्यान अभावाक लागून बिदींनी लोक बोब मारता. दाकासऱ्याक अभावाक लागून बिदींनी आज लोक बोब मारता. जुआंच्या पुस्तकांत आमी पळया अवस्वर 4, 23 आनी 24. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्याक आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतालो. तो येवन जाला म्हणीत. आज आमी इतल्या कश्टार पडल्या. सगळ्या संवसाराचो लोक हर एक गल्ल्यांनी, हर एक बिदींनी, हर एक संवसाराच्या मुल्यांनी, हर एक देश आज कश्टार पडला. आनी आज आमी देवाक आराधन करचो वेळ लागीं पावला म्हणटा पवित्र पुस्तक. सतान आनी आत्म्यान आमी देवाक आराधन करूंक जाय आनी तो वेळ येवन जाला. कित्याक असलें समाधान आमकां जाय आनी असलें आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जाय.
होय आज आमी कश्ट आसाव, आमकां कसलोच आदार ना जाला, पूण देवा थंय आमी पयस गेल्ल्याक आमकां तो आदार ना, पूण देवाक लागीं सरल्यांक देवा थंय आमी एकवटून आसल्यांक खंडीत आमचो आदार आसा. त्या खातीर देव आत्मो देखून आमी ताका आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. दाकासोऱ्याच्या आभावाक लागून बिदीनी लोक बोब मारतात. सगळो संतोष नापैन जाला, उल्हास देश सांडून गेला. उल्हास देश सांडून गेला. वय 2-2.5 महिने सगळे दाकासोऱ्याच्या आंगडी बंद आसल्यो, पूण लोकांनी त्यो उक्त्यो करेल्यो सरकारा थावन, आनी लोक 1-2 महिला पयसरेक लायन लागलो. म्हातारी आनी बायल मनशां म्हणून चिंती नासतना, चेडवां भुरगीं चेडे आनी ल्हान भुरगीं म्हणून चिंती नासतना सगळीं हरी लोक लायन लागलो आनी आंगडीन दिलो. दाकां सोरो काबार जालो आनी बोबो घालूंक लागलो. आनी सोरो मेळ्ळेले थोडे पिवन वाटेन परत ते वाटेन न्हिदूंक पडले आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या बायल भुरग्यांक तेणी परत बिदीर हाडलें. सगळो संतोषच नपैन जालो, सगळो संतोषच नपैन जाला. उल्हास देश सांडून गेला. सगळो उल्हास खुशी सगळी देश सांडून गेला. शहरान देसवाटे शिवाय दुसरें कांयच पळोवंक मेळना. सगळेंच नपैन जाला. ताचो दरवाटो मोडून पडला. वय आज संवसाराचो, ह्या देशाचो, ह्या गांवचो, आमच्या सगळ्या गांवचो सगळो दरवाटो मोडून पडला. देवा थंय आमकां दुसरी वाट दिसना. देव मात आमचे सांगता जिवंक साथ आसा, पूण खंयचोय सोरो, खंयचेय दुसरें उतार, खंयचोय देव आमचे सांगता ह्या आमकां जिवीत दिवंक शकना. जशें जैतुनाचो रोग तेंकडेन बडयतना वा दाखो खंटल्या उपरांत उरलेलो एकठांय करतना घडटा. वय जशें जैतुनाचो रोग तेंकडेन बडयतना आनी दाखो काण उरलेले दाखो उपरांत कशें ते पाड जाल्ले दाखो एकठांय करतात, त्या रितीर आमचें आज जिवन जालां. तसलें जिवन आमकां आज जालां आनी तशें पृथ्वेच्या राष्ट्रामध्ये घडतलें. हें सगळें पृथ्वेच्या राष्ट्रामध्ये घडतलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळया अवस्वर 5:18 सावन. सोरो पिवन बेबदे जावचे सण सोडा, नाजाल्यार तुमचें सगळें जीवन पिड्यार जायत. आज आमी सोरो पिवन बेबदे जावचे सण, आमचे संतोष, शांती, समाधान सगळें होगडून घेवन आमी सोरो पिवन घेवन वाटेर पडचें. आमच्या कुटुंबाचो देसवाड करचो, आमचोच आमी देसवाड करण्याचो सण सोडा म्हणटा. आनी जेजूक आयका, जेजूचे उतार आयका, देवाचे उपादेश आयका आनी जेजू थंय फाटीं सरा. कित्याक आज कश्टांचे दीस आनी मारेकार दीस आमकां येयल्यात. अशें भोगता की आमकां संवसारच अखेर जावंक आयलो म्हूण भोगता, पूण संवसार अखेर जाता की या आमी मनीस अखेर जाता की म्हणून देव एकलोच जाणा. पूण सोरो पिवन बेबदे जावचे सण सोडा, नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्यार जायत म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा, किर्तनांनी, गितांनी, भक्तींनी, गायांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. किर्तनान, गायनान वरून पवित्र आत्म्यान भरून, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान भरून आमी हांगा देवाक आराधन करूंक जाय, गितां गावंक जाय, स्तुती गावंक जाय. देवा थंय आमकांच आमी समर्पण दिवंक जाय. देवा थंय आमी एकवटान रावंक जाय. देवा थंय परत आमी संबंद बरो दवरूंक जाय. देवाक सांडून गेल्ल्यानी आमी परत फाटीं देवा सरशीं येवंक जायचे. तुमकां लाभल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवा बापाक आमी सदांच अर्गां दिवया, देवाची स्तुती करया, मागणें करया, राजार करया आनी आमी सदांच देवा सरशीं एकवटून रावून त्या पवित्र आत्म्यान भरूंक आमी सदांच पेचाडया. लूक 21 आनी वड 34 थावन कितें सांगता आमी आयकवया. जागृत रावच्या खातीर आमकां सत्राय दिता. तुमचेरच एक सत्रायचो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत, आमाल पियणांत आनी हे जिणेच्या राटावळ्यांनी
तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आमचेरच एक आज आमी दोळो दवरूंक जाय. आमी कितें करना साव कशें चलना साव ह्या संवसारान आमी आनी आमच्याच स्वार्था खातीर जीवन आसां की ह्या देवाच्या सेवे खातीर देवाच्या उपादेशां खातीर ह्या देवाची सुवार्ता आमी ह्या संवसारांत प्रचार करूंक जीवन आसां की म्हूण आमी आमकां चिंतूंक जाय. आमकांच आमी भलायकेन आमकां दवरूंची गरज आसा. कित्याक आमचेर एक दोळो आमी दवरूंक जाय. आमी कशें जीवन आसां आमची बरी जिणी जीवन आसां की ह्या वायट जिणी जीवन आसां की म्हूण आमी आमकांच चिंतूंक जाय. आमाल बियणांत आनी हे जिणयेच्या राटावळ्यांनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत. देवातावन आमची अंतस्करणां पयस वेतीत म्हणटा देवाचें उतार. आनी तो दीस चिंतिनांतल्या वेळार पास म्हणलेले बरी तुमचेर येत वय. आज आमी जेजू सरशीं सदांच मागूंक आमी बेजाडया. कित्याक खंयचो दीस तो आमकां येतालो आनी खंयच्या दिसा आमची घडी अखेर जाताली म्हूण आमी नेणाव. तो दीस एक चोरा बरी येतालो म्हण देवाचे उतार पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता. तुमचेर येत संवसारांत जे येतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतालोच. हर एकल्या मनशाक मरूंक आसा. हर एकल्या मनशाक तो दीस येतालोच. तो दीस चोरा बरी येतलो. त्या खातीर आमी सदांच तयार रावूंक जाय. हर एक घडी आमी देवा कडेन मागून देवाक आराधन कर देवाक अर्घां दिवन आमी सदांच आमी तयार रावूंक जाय. तो दीस केदाळ येतलो आनी खंयचो दीस म्हूण आमी नेणाव. देखून घडची आसात त्या सर घडींतले तुमी शाबितायेन सुटूंक आनी मनशापुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करूंक जाय. जागृत रावा. वय आमी जेजू मुखार सदांच आमी वचून उबे रावूंक आसा. सर्गींचें राज आमकां जोडूंक आसा. शासनीक जिवीत आमकां जोडूंक आसा. तर आमी सदांच देवा कडेन मागूंक आसा. देवाच्या योजने प्रकार आमी चलूंक आसा. आमचें योजन घाल ह्या संवसारांत चल कांयच आमकां मेळना. पूण देवाचें योजन कितें म्हूण आमी सोदून काडूंक आसा. आनी त्या देवाच्या योजने प्रकार आमी चल्ल्या जाल्यार आमी सर्गींचें राज आमी जोडूंक शकतले. योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून आमी जागृत रावंक जाय. हर एक वेळा हर एक घडी रात दीस दनपार सांज आनी सकाळीं म्हूण चिंतिनासतना देवा कडेन आमी मागया. कित्याक तो दीस आनी ती वेळ घडी केदाळ येतली म्हूण आमी नेणाव. तुजी वेळ घडी येवची खाली देव मात जाणा. आनी आमी त्या वेळ घडये खातीर सदांच तयार रावया. जेजूच्या पांयां तळा आमी सदांच रावूंक आशेवया. जेजू थंय आमी एकवटून रावूंक सर्गींच्या जिवितान सस्नीक जिवितान आमी जियोंक आशेवया. कित्याक सर्गींचें राजच आमचें. हे संवसाराचें राज आमचें न्हय. हे तात्कालीक राज जावन आसा. हांगा जियोनचें आमी बेश्टें आनी आमी सर्गींच्या राजान जियोनचें तें आमकां शाश्वीत जावन आसा. तर आमी सर्गींच्या राजान जिवंक पेचाडया. आमचें थंय कितेंय उणेंपण आसा तर आमी देवा मुखार दवरया आनी देवाच्या योजनांक हाल जावया. कित्याक देव आमचे संगी आसता. ताच्या भुरग्यांक तो केदाळा सोंड घालना. ताच्या भुरग्यांक तो केन्नाच कसूंक तयार ना. कित्याक तो मरण आमचे थंय दिवंक तो आशेना. तो आमचे थंय बरी जिणी जिवंक तो आशेता आनी आमकां शाश्वीत ताच्या राजाक सर्गींच्या राजाक तो पावोवंक आनी थंय आमकां सासणीक जिवितान सूख संतोश शांती समाधान दिवंक तो आमकां आशेता. तसले आशिर्वाद आमी मागया. पवित्र आत्म्यान आमी भरया. पवित्र आत्म्याची योजना कितें म्हूण आमी सोदून काडया. मागण्यांद्वारे आमकां पवित्र आत्म्याची योजना मेळटात. पवित्र आत्म्यान आमकां हर एक जिविताचें हर एक योजन उक्त्यान आमकां आयकूंक पळोवंक मेळटा आनी आमकां तें आमच्या आत्म्याक समजून येता. त्या खातीर आमी हर एक घडी देवा कडेन मागया. ताची स्तुती करया. ताच्या अभिशेकान पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरया आनी आमकां हर एक घडी हर एक दीस देवा कडेन मागून आमी शाश्वीत जिणी जिवंक सर्गींचें राज सासणीक जिवीत जोडूंक आमी पेचाडया आनी देवाक आमी सदांच अर्घां दिवन स्तुती गावन ताचे थंय आमी एकवटून जिवंक आमची योजना घालया. पूण संवसारी योजना आमकां नाका. संवसारी योजनान आमकां कांयच मेळना. त्या खातीर आमी सर्गींचें योजन आमचे थंय घालून दवरूंक आमी पेचाडया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.